नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक जायना अशें कांय ना हे आमचे कार्यावळींत. इश्टानो, गोंय विधानसभेच्यो वेंचणुको जाल्यो. हातूंत 40 आमदार वेंचून आयले, तातले 19 जाण पयले फावट हे विधानसभेत पावल्यात आनी आमची तुमच्या मुखार हाडटात दर वेळा एक आमदार. ह्या वेळार पयले फावट गोंयच्या विधानसभेंत वेंचून येवपी आमदार आमचे मदीं आसा. दिवचलचे आमदार अपक्ष बाब डॉक्टर चंद्रकांत शेटये. दोतोर, तुमकां येवकार गोमंतक टीव्हीच्या वतीन. दोतोरकी आनी राजकारण म्हणजे तुमची मेडिकल प्रॅक्टिशनर तुमी एक आशिल्ले आनी हें राजकारण अचानक तुमी राजकारणांत कशें पावले? हांव जेन्ना दोतोरकी लास्ट 20 वर्सां प्रॅक्टीस करता, हांव दोतोरकी सदांच एक सोशल सर्वीस कशी घेतली, समाज सेवा, आनी त्या निमतान हांव सोसायटीन पावलो समाज सेवा करपाक. सो एक्चुली राजकारणान म्हणजे म्हाका वचपाचें एकच कित्याक, समाज सेवा जर तुका बरे पद्दतीन करतले, ताका जर सपोर्ट जाय जाल्यार राजकारणाची आज गरज आसा ह्या युगांत. म्हणून हांव राजकारणान पावल्लो आसा. तुमी जेन्ना दोतोरकी करताले, प्रॅक्टीस करताले, हय, तेन्ना तुमी चिंतलेले की तुमी एक दीस MLA जातले, वा तुमी शिकताले तेन्ना आपूण एक दीस MLA जातलो आनी वेगवेगळ्या क्षेत्रा भितर पावतलो? खंय तरी एक मायंडान आशिल्लें की हांव मेणकुरच्या गांवचो एक अशा परिस्थितीन वाडलेलो की शेतकरी घराण्यांतल्यान, बापूय शेतकरी आशिल्लो. सो त्यामुळे सदांच परिस्थिती वांगडा मातशी फायट करपाचें खूब हें आशिल्लें. आनी त्यामुळे सदांच एक आशिल्लें कितें, जेन्ना हांव शिकलो, दोतोर जालो, म्हजी एक बरो स्टेबल जालो की बाबा कितें तरी समाजा खातीर करचें. आनी समाजा खातीर सगळ्यान बरी जरी समाज सेवा केले जाल्यार थोड्यो गोश्टी तूं जेन्ना खुर्चेर बसता तेन्नाच करूं शकता. सो खंय तरी एक आशिल्ली राजकारणाची. आनी त्यातल्यान म्हजो जो धाकटो भाव आशिल्लो तो राजकारणांत आशिल्लो. 2010 पासून आशिल्लो. तो पयलीं पंच आशिल्लो, मागीर 2015 तो जिल्हा परिशद मेंबर जाला आनी मागीर एक्टिव्हच आशिल्लो राजकारणांत. सो त्याच्यामुळे कशें आसा, तोय घरान राजकारणी आसलो, म्हजी आवड आसली, ते कंबायन जाले आनी इट बिकेम लायक चल हांव कॉन्टेस्ट करपाचें इलेक्शन म्हणून जाल्लें. पूण तुमी अशें राजकारणांत जेन्ना आयले तेन्ना तुमी खंयच्या पक्षान, खंयच्या संघटनेंत काम बी केल्लें? ना, अशें खंयचे पक्षाक हांव आजून खंयच्याच पक्षाचो मेंबर ना, खंयच ना. इनफॅक्ट म्हाका सगळ्या पक्षांनी टिकेट दिल्ली, पण म्हाका दिसता हांव गोंयचो एकमेव कॅन्डिडेट. सगळ्या पक्षांनी टिकेट दिली आनी सगळ्यांची रेफ्यूज केली आनी ह्या फावटी अपक्षच रावतलो. कित्याक लास्ट 1 वर्स इलेक्शना पयलीं हांव सगळ्यांक सांगतालो की ह्या फावटी हांव इंडिपेंडंट रावतलो. आनी त्यामुळे म्हाका जो हांव शब्द दिल्लो लोकांक, ते शब्दा बरोबर म्हाका रावचें आसलें. फॉर मी प्रिंसिपल्स वेर मोर इम्पॉर्टंट, शब्द हो मोर इम्पॉर्टंट. आनी तो म्हाका प्रूव करचो आसलो की हांव शब्दाक दिलो रावता आनी आजुनूय हांव तसोच आसा. आज निवडून येवनूय तेंच सांगता तुमकां. हांव जर कोणाक शब्द दिलो जाल्यार तसोच रावतलो. आज हांव सद्याच्या परिस्थितीत हांव तेको BJP गव्हर्मेंटाक दिला. 100% BJP गव्हर्मेंटा बरोबर रावतलो, कितेंय जावं न्ही तें फाल्यां. त्याच प्रश्नाचेर म्हाका येवं जाय आशिल्लें. गेल्या वेंचणुके वेळार BJPन तुमच्या आड कॅन्डिडेट दवरिल्लो, बरोबर, बाकीच्या पक्षांनी दवरलो, बरोबर. आनी तुमी BJP मतांच्या ताकदीचेर निवडून आयले. आतां तुमी BJPक सपोर्ट करता. आतां BJPच्या जाग्यार जर दुसरी खंयची पार्टी आशिल्ली, खंयची हेर पार्टी आशिल्ली जांकां सपोर्टाची गरज आसा, तुमी सत्ता जे मेळोवंक शकता अशे दुसरे पार्टीक सपोर्ट करतले आशिल्ले? ना, एक सांगता, म्हजी जर फूल कॅम्पेन आज सगळे व्हिडिओ ह्याचेर आसा, आज व्हिडिओ ट्यूब हेचेर सगळ्याचेर आसा. फूल कॅम्पेन पळयशात जाल्यार हांव केन्नाच पार्टीच्या अगेन्स्ट उलोवंक ना, हांव केन्ना गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट उलोवंक ना. म्हाजी सदांच कॅम्पेन जर पळयत जाल्यार पॉझिटीव. हांव ते कॅन्डिडेटाच्या अगेन्स्ट सुद्दां खंयच्या उलोवंक ना, केन्नाच ना. तांणी हें केलें तें केलें ना. हांव कितें करतलो बिचोली खातीर? म्हाका बिचोली विकास करचे आसा, बिचोलीचो डेव्हलपमेंट करचो आसा. सो म्हजी जी विचारसरणी आसा ही सदांच BJP बरोबर मेळणी आसा, बरी रिलेशन आसा. तेन्ना आशिल्ली, इलेक्शन टायमा बरोबर आसा आनी आतांय तीच आसा. लेवल सेम आसा. हांव खंयच्याच पार्टीच्या अगेन्स्ट हें करूंक ना. हांव बिचोली खातीर लोकांक हांव इतलेंच प्रूव केलें की आय कॅन डू समथींग बेटर बिचोली तालुका. हाच्या पयलींच्यांनी करूंक ना अशें म्हणना. तें स्टेटमेंट हांव पयलींचेच रिपीट करता. तांच्यांनी बाबड्यांनी जाता तितलें बरें केलें, बट आय फील आय कॅन डू बेटर. हांव कन्विन्स करूं शकलो लोकांक. पूण तेच म्हणटा तुमकां, BJPच्या जाग्यार जर काँग्रेस आशिल्ली हय, आनी काँग्रेसीचें सरकार येतालें, हय, काँग्रेसीक समजा BJPक जशें आतां 20 सीट मेळ्ळ्या तशें काँग्रेसीक 20 सीट मेळिल्ले आनी तांणी जर सांगलेलें आपल्याक सपोर्ट दी, तुमी दिवचे नाशिल्ले सपोर्ट? ना ना ना. म्हजी तसो जर पळयशीत जाल्यार म्हजो मतदारसंघ आसा हो प्रो BJP आसा. पयलीं जर तुमी हिस्ट्री सुद्दां काडशीत, पयलीं मोगो आसताली आनी मदीं एकदांच काँग्रेस म्हाका दिसता आयलें, नाल्यार सदांच तो BJPचोच आशिल्लो आमच्या लोकांचे साठी. ह्या फावटी कितें केलें लोकांनी, लोकांक कदाचित BJPची लोकांक सगळे बरोबर आशिल्ले, सगळे आसले, पण लोकांक चेंज जाय आशिल्ली म्हज्या तरी मतदारसंघात. हें म्हाका दिसूं येता, म्हणून म्हाका हें केल्लें आसा.
सो हांव म्हणून तुमकां सांगलें न्ही हांव आय एम मेकिंग अ स्टेटमेंट टुडे आनी तुमच्यान मागीर विचारूं येता स्टेटमेंट की तूं पार्टी सोडली नाल्यार हें घेता हॅन्सपोज आय विल बी ऑलवेज विथ BJP फाल्यां पार्टी आसूं काय नसूं आशिल्लें आसलें सो हांव तशें जर आसलें जाल्यार हांव इलेक्शना पयलीं काँग्रेसा बरोबर हें करतलो आसलो नातें जुळयतलो आसलो खरेंच BJP बरोबर हांव रिजल्टाच्या पयलींच जुळयलेलें नातें पूण तशें जाल्यार तुमी BJP डायरेक्ट कित्याक जॉयन जायना गूड हांव लोकांक लास्ट 1 वर्स अपक्ष रावतलो म्हणून सांगलेलो आनी BJPन म्हाका टिकेट ऑफर केली लास्ट 15 दीस पयलीं दॅट वॉज नॉट लास्ट 15 दिसांक हांव लोकांक लास्ट 1.5 वर्स लोक म्हाज्या बरोबर भोंवता लास्ट ऑक्टोबराच्यान इतलो ग्रूप भोंवतात एक बाबा आमी अपक्ष म्हणून सडनली हांव तांकां सांगतलो एक दीस उठोवन म्हाजे सोयी खातीर कित्याक कदाचित हांव पार्टीन गेल्लो जाल्यार म्हाजे सगळे इश्यू सॉल्व जातले आसले एक प्रॉपर ऑर्गनायझेशन फंडींग एवरीथींग सगळें सॉल्व जातलें आसलें सो हांव सरळ उठून एक दीस म्हज्या स्वार्था खातीर वचप हें म्हज्या प्रिंसिपलाक पटना हें हांव BJPक सांगून केल्लें की ना हे फावटी हांव अपक्ष रावता फुडले फावटी पळोवया म्हणून सो इट वॉज व्हेरी क्लियर आशिल्लें तुका आसलें तुमच्या विरुद्ध ज्यो शक्ती आशिल्ल्यो म्हणजे बाकीच्यो ज्यो पार्टी आशिल्ल्यो जशें तुमी म्हणटा फंडींग प्रचंड फंडींग आसता तांकां ते प्रचंड खर्च करता हय बरोबर तुमकां कितें अनुभव आयलो तुमी खर्च कसो केलो लोकांची तुमचे कडेन पळोवपाची दृश्टी कितें आशिल्ली पळय लोकांक हांव जरी राजकारणान नसलो समाजकारणान 20 वर्सां आसल्या मुळे लोकांक खबर आसली दोतोर शेटे कितक्यो तो हांव प्रत्येक घराघरांनी हेजो दोतोर म्हणून पावल्लो ऑलमोस्ट एवरी घरांत हांव दिवसाक कांयच ना म्हणल्यार 100-150 पेशंट तपासतालो 15-20 ऑपरेशनां करतालो आतां ऑपरेशन केलें काय कितें मातशें जवळ की चड जाता पेशंट 4-5 फावटी येता प्लस हांव लास्ट 2014 पासून जी गरीब भुरगीं निडी आसा तांकां हांव स्कुलाक हेल्प करता जी बरी भुरगीं टॉपर आसा तांकां फेलिसिटेशन प्रोग्राम करता गांवांनी हांव 2014 पासून करता शहरान हांव 2018 पासून करता आनी कित्याक कोवीड टायमार हांव पावल्लो आसा कोवीड डेथ पावल्लो तेन्ना गावलो फूल डिचोली मतदारसंघान फ्री सॅनिटायझेशन केल्लें हांव टिमूच दवरलेली सॅनिटायज करपाक म्हजो भाव आसल्या कारणान गांवांत किंवा पंचायतींनी आमी लास्ट 5-6 वर्सां एक्टिवली काम करता सो लोकांक कितें आशिल्लें हे जर एक शब्द दिलो जाल्यार शब्दाक रावतात आनी लोकां बरोबर रावतात आपलो स्वार्थ गावलो म्हणून हांच्यान थंयच्यान खंय उडी मारनात हे तांणी म्हज्या धाकट्या भावानय संजय शेट्टेनय करूंक ना हांवेंनय करूंक ना आमकां तुका सांगता 2020 OBC जिल्हा परिशद कॅन्डिडेट OBC जालो सो तेन्ना कशें आशिल्लें आमी जनरल कॅटेगरींतले आसल्या मुळे आमकां एक आशिल्ली चल बाबा OBC आमी भायर सरता पूण आमी तांकां दुरूंक ना चल OBC ह्या फावटी तुमचो आमी तुमच्या बरोबर रावता तुमी कोण रावता सांगात ते सेट येस आमी रावता एक आमचो एक्स सरपंच रावलो तो सरपंच रावलो आमचो मुळगोचो प्रदीप रावरकर आमी ताका निवडून हाडलो सो एक दोतोर म्हणून तुमचे कडेन लोकांचो एकदम लागींचो संबंध खूब आसा प्रस्थापीत जाल्लो आनी हांव केला म्हाका आवडटा लोक हांव आवडटा म्हजी जर प्रॅक्टीस पळयशीत हांव 2 मिनटां काय उलयना मना पासून रादर प्रॅक्टीसच कितें प्रत्येक काम करता तें मना पासून आय हॅव माय सर्टन प्रिंसिपल तशें आसता पूण हें तुमकां जें प्रिंसिपल हांव परत थंय येता की ल्हानपणा पासून तुमकां समाज कार्याची आवड आशिल्ली पूण कोणाच्या विचारांनी बी अशें तुमी खंयचे प्रेरीत जाल्ले ल्हानपणांत ना एक कशें आसा म्हणजे जर हांव ल्हानपणान तसो जर पळयशीत शाळेंतले जर पळयशीत परिस्थिती म्हणजे अशी आशिल्ली परिस्थिती की एक चप्पल जर सांडलें जाल्यार दुसरें हाडून दिवपाची बापाय कडेन परिस्थिती आसली 6 जाण भावंडां आसली आतां सगळीं शिकल्यात आतां घरांत म्हजे 7 जाण दोतोर आसात पण तेन्ना परिस्थिती नासली सो ते म्हाका सदांच फील जातालें कित्याक ना कितें तरी करूं जाय आनी जेन्ना म्हज्या कडेन जालें न्ही हांव डे 1 ऑफ प्रॅक्टीस कितें तरी समाजा खातीर करपाक लागलो आनी म्हाका केन्ना कमी पडोंक ना सो म्हाका तें सदांच आसा की समाजा खातीर कितें करचें आज म्हाका कितें दिसलें हांव बिचोली मतदारसंघाक करूं येता आज हांव वेल सेटल्ड आसा म्हजे मिसेस दोतोर आसा हॉस्पिटल बरें चलता सो त्यामुळे आनी दुसरें म्हणजे म्हाका एडमिनिस्ट्रेटीव क्वॉलिटी मनोहर भाईचे खूब आवडटाले ताचे अपरायट क्वॉलिटी सिंपल राहणी विचार क्लियर कट खूब वाचन हांव तेचे गव्हर्मेंट फायली पळयला म्हणजे 10 वर्सां पयलीं जेन्ना आमचो लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर CM आशिल्लो HM आशिल्लो आय वॉज व्हेरी क्लोज टू हिम आतांय क्लोज आसा ताका सो तेन्ना हांव थोडे फायली पळयले नोटींग बी बरोबर आसताली तेची आनी ही टू रियली थिंक विचार करून करतालो सो आय वॉज रियली इम्प्रेस की बाबा जर खरीच जर तकली घातली जाल्यार खूब आमी कितें तरी सुदारपणां करूं शकतात तुका सध्या तुम्ही ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वावुरतात तुमचे एक तुमी सांगलें तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी एक बद्दल एक तुमचें सपन आसा तुमकां सर्टन पद्दतीन ती कॉन्स्टिट्युएन्सी डेव्हलप केल्ली जाय बरोबर तुमच्या मतान सध्या
थंयचे ज्वलंत प्रश्न कितें तुमच्या कसो सगळ्यात व्हडलो प्रश्न आसा तो बेरोजगारी आसा. आमच्या कडेन थिंगा लाटंबरसे इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा, गोंयान 20 इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा. एकूणी सगळे डेव्हलप जाले. आमची सम ऑर अदर रिजन लास्ट 10-15 वर्सां तशीच रावल्ली आसा. आनी ते लाटंबरसे इंडस्ट्री ऑलरेडी हांव हातीन घेतलेलो आसा. थिंगा उदकाचो प्रॉब्लेम आसा, लायटीचो प्रॉब्लेम आसा. आनी मागीर ते प्लॉट अलॉट करून म्हाका फार्मास्युटिकल कंपनीज बी हाडपाक जाय. फार्मास्युटिकल कंपनी सिंपल रिजन कित्याक आसता, तातूंत स्कील आनी अनस्कील दोनूय जॉब दितात आनी पोल्युशन व्हडलें नासता. आनी गोवा जर तूं पळयशीत तशी तुमी पळयशात जाल्यार इट्स अ गूड हे सपोर्ट फॉर फार्मा कंपनीज. आज जो गोव्यान फूल देशांत जो 10% एक्सपोर्ट जाता तो गोव्यांतल्यान जाता. म्हणजे इतले बरें आसा फार्माचो एक्सपोर्ट जाता. सो फार्मा कंपनी बाकीचे इंडस्ट्रियल हे हाडूंक सगळ्याकच आमी गव्हर्मेंट जॉब दिवंक शकना, गोवा गव्हर्मेंटूय दिवंक शकना, हांवूय दिवंक शकना. सो हे इंडस्ट्रीज हाडून तांकां जॉब क्रिएट करपाचो. बाकी तशे बिचोले आमच्या मतदारसंघांत खुबशे इश्यूज आसात. आमचो बस स्टँड हे करपा जाय, बिल्ड करपा जाय. एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक आसा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा, कला भवन आसा, म्हणजे रवींद्र भवन आमचे साखळे शिफ्ट जाल्यात. सो हे सगळे इश्यूज हांव सगळे फायली पळयल्यात. अंडरग्रावंड केबलिंग आसा लायटीचो, कित्याक आज जर पळयशात फ्रिक्वेंटली लायट वता. स्वेज ट्रिटमेंट प्लांट आमच्या बिचोलेन जावंक ना. खुबश्या कारणां खातीर आमच्या बिचोलेन खुबश्यो गोश्टी जावंक ना जे आमच्या गोंयच्या बाकीच्या शहरांनी जाल्ले आसात. सो हे सगळे जे इश्यूज आसा ते करपा जाय. पण अनएम्प्लॉयमेंट स्टँड्स द टॉप म्हणटात तसो. अनएम्प्लॉयमेंट तुमी म्हणटा टॉप तुमची प्रायोरिटी. गव्हर्मेंटान जॉब क्रिएट करप, गव्हर्मेंटान जॉब दिवप न्ही. आतां सध्या जर खंयच्याय मतदारा संघा भितर जर वचत आनी लोकांक जर विचारीत की आमदारा कडल्यान कितें अपेक्षा, ते म्हणटा आमदारान तुमकां गव्हर्मेंट जॉब जावचो. बरोबर. ही एटिट्यूड आमी केन्ना बदलतले लोकांची? हां, लोकांक आमकां कशें आसा ताच्या खातीर पळय खंयची जर गोश्ट मातशी जर बदलूंक बी जाल्यार आमकां लोकां कडेन तांकां अवेरनेस करचें पडटलें की बाबा गव्हर्मेंट जॉब जाता तांकां मेळटलेच, पण गव्हर्मेंट जॉबा पेक्षा इक्वली किंवा बेटर प्रायवेट कंपनीन जॉब आसा आनी तो तुमच्या घराच कडेन आसा. सपोज जर म्हज्या मतदारसंघात लाटंबरचे इंडस्ट्रियल इस्टेट सुरू जालें जाल्यार ती इंडस्ट्रियल इस्टेट खंयच्याय गांवाक किंवा बिचोलीक 15 मिनटांनी वचूं येता. बिचोली सिटीच्यान तिसर म्हज्या गांवांतल्यान तर 5 मिनटांनी वचूं येता तुका. आनी तांकां अशें कन्विन्स करचें की बाबा कंपनींतलो मनीस ताका जो सॅलरी गावता, पॅकेज किंवा इन्क्रिमेंट गावता, इट्स एनी टायम बेटर दॅन गव्हर्मेंट जॉब. आतां म्हज्या असल्या मनशाक जर कोणी सांगत प्रायवेट प्रॅक्टीस गव्हर्मेंटान जॉब, हांव केन्नाच करचो ना. इनफॅक्ट हांव म्हजी मिसेस गव्हर्मेंटान आसली, हांव सांगलें जॉब सोड यो म्हणून सांगलें तें प्रायवेटान प्रॅक्टीस कर. म्हज्या घरान म्हजी भावाची भुरगीं दोतोर आसली, तांकां सांगलें तुमी प्रायवेट प्रॅक्टिसान येयात म्हणून. आय नो वॉट इज प्रॅक्टीस. जेन्ना आमचे कडेन खाजगीकरण आयलें, उदारीकरण आयलें, तातूंतल्यान प्रायवेट जॉब्स खुबशे निर्माण जातात. पूण तरी सुद्दां गोंयांत आमच्या एक टेंडन्सी आसा आमकां गव्हर्मेंट जॉबूच जाय. तुमच्या सारके जे आमदार येतात जे आपलें एक स्वप्न घेवन फुडें येतात की तुमकां एक ऑल्टरनेट रोजगार तयार करून लोकांक दिवपा जाय. आयडिया खूब बरी आसा. तुमच्या मतदारसंघांत तुमी हे करपाचो विचार करतात. हाचेर आमी फुडें आनी उलोवया. पूण सद्या मातसो वेळ जाला एक ब्रेक घेवपाची. ब्रेका उपरांत परते मेळुया. आमी उलयतात दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी हांच्या वांगडा, जे पयलेच फावट विधानसभेंत वेंचून आयल्यात अपक्ष म्हणून. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार आणि परतून तुमकां येवकार. जायना अशें कांय ना हे आमच्या कार्यावळींत. आमी उलयतात दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी हांच्या वांगडा, जे गोंयचे विधानसभेत पयलेच फावट अपक्ष म्हणून वेंचून आयल्यात. आनी आमी हाडटात हे नवे सगळे चेहरे तुमच्या मुखार, ही सगळीं नवीं नांवां तुमच्या मुखार. तांची स्वप्नां कितें आसा, तांच्यो अपेक्षा कितें आसा आनी तांच्यो आकांक्षा कितें आसा आपल्या मतदारसंघा बद्दल आनी गोंयच्या बद्दल. ब्रेकाक वतना आमी उलयताले की लोकांचें परसेप्शन बदलप कशें गरजेचें आसा. लोकांक कशें गव्हर्मेंट सर्वंट किंवा गव्हर्मेंट सर्वीस, गव्हर्मेंट जॉब म्हणल्यार कशें अल्टिमेट दिसता, ही विचारसरणी कशी बदलपाची गरज आसा हाचेर आमी उलयताले. दोतोर, तुमचेंच एग्जाम्पल हांव घेन. तुमी म्हणटात तेन्ना तुमकां चॉयस आशिल्लो गव्हर्मेंट जॉब करपाचो, पूण तुमी जें केलें स्वता इंडिपेंडंट प्रॅक्टीस केली. एक नामनेचे ऑप्थॅल्मॉलॉजिस्ट म्हणून तुमी फामाद आसात. तुमचें येदें व्हडलें हॉस्पिटल आसा जें नॉर्थ गोवा भितर किंवा गोंया भितर रादरा म्हणत सगळ्यांत व्हडलें हॉस्पिटल ऑप्थॅल्मॉलॉजी खातीर सुद्दां. गोंया भायरूय तुमची प्रॅक्टीस चलता. हें तुमकां सहज जमलें. आनी आतां तुमी पॉलिटिक्सान आयले आनी पॉलिटिक्सान आयले ते आयले पयल्याच धपक्याक तुमी आमदार जाले.
हे सहज अशें सक्सेस तुमकां कसो जमलो? ह्या सहज सक्सेस हांव म्हणना, सगळ्यात पयलीं हांव देवाची कृपा म्हणटा, म्हज्या वाड वडिलांची पुण्याई म्हणटा, आनी सगळ्यात व्हडलो म्हाका सपोर्ट जाल्यार म्हज्या फॅमिलीचो. म्हजे 5 भाव आसात, म्हजे मिसेस, ते भावांचे मिसेसीस, तांची भुरगीं. म्हाका फॅमिलीन प्रत्येक गोश्टीक सपोर्ट केली. फॅमिली म्हणजे म्हजी फॅमिली, हांव आनी म्हजी बायल म्हणना, म्हजी सगळी फूल फॅमिली. आनी दुसरें म्हणजे हांव खंयचेंय काम करतना केन्नाच वेस्टेड इंट्रस्ट ना. प्रॅक्टीस सुद्दां केली. हे प्रॅक्टिसीन पयशे गावच्या खातीर न्ही, तर हांव एक बरो दोतोर कसो जातलो, हांव नामनेचो दोतोर कसो जातलो, लोक म्हाजे कडेन बरो सर्जन, दोळ्या दोतोर म्हणून कशें येतले, हाचेर काम केलें. हांव त्या पेशंटा कडेन कितले जोडटा हें नाशिल्लें. मागीर म्हाका कळ्ळें की पयलीं म्हजें दोळ्याचें क्लिनीक आशिल्लें, मागीर दोळ्याचें हॉस्पिटल. मागीर म्हाका आय वॉन्टेड टू सी माय एंटरप्रेनर क्वॉलिटी, बिजनेस क्वॉलिटी. सो ते जेन्ना हांव जनरल हॉस्पिटल घातलें, आय कूड प्रोड्यूस दॅट. आनी खंयचेंय काम घेतलें जाल्यार रात दीस त्याच्या प्रामाणीकपणे केलें. म्हणजे कोणीच सांगपाक जायना की बाबा दोतोरान आपलें अशें न्हू अशें केलें. म्हणजे जे कायद्यान बसता, सायंटिफीक बसता, टॅक्निकली बसता तें केलां. केन्नाच वेस्टेड इंट्रस्ट ना. आनी त्याच जोराचेर हांव राजकारणांत सुद्दां आयला. म्हणजे म्हजो वेस्टेड इंट्रस्ट राजकारणांत कांयच ना. हांव आजुनूय आज प्रॅक्टीस करता. प्रॅक्टीस करपाचें कारण इतलेंच, एक तर लोकांक सर्वीस, दुसरो म्हजो हातूय रावतलो कंटिन्यू, एंड थर्डली हाव आय एम गोईंग टू सर्वायव. आय एम गोईंग टू सर्वायव इन माय प्रॅक्टीस. सो राजकारण हे म्हाका तरी राजकारण हे म्हणजे समाजकारण कशेंच आसा. लोकांची सेवा. दोतोर सद्याचे राजकारण इतले क्लीन ना, कित्याक थंय बरोबर. मसल पावर, ते मनी पावर बरोबर. हांचो खूब वापर जाता. बाकीची आमिशां दाखयतात. बरोबर. ओके. आनी ताका लागून पॉलिटिक्सान टिकून रावप खूब कठीण आसता. बरोबर. तुमकां दिसता की लोकांचें परसेप्शन अशें आसा की एक सिन्सियर मनीस पॉलिटिक्सान येवन सक्सेसफूल जावंक शकता? म्हाका तर कशें दिसता न्ही, आजुनय ह्या संवसारांत खुबशे बरे लोक आसात, म्हणून हो संवसार चलता बरें आसा. आय वील ट्राय टू डू माय बेस्ट. हांव जाणा मनी पावर लागता, मसल पावर लागता. हांव म्हणना की बाबा हांव सारकोच म्हणजे संत, बट आय एम ट्रायींग टू फॉलो द बेस्ट गायडलायन. कशें आसता, सगळ्या गोश्टीचो बॅलन्स आसता. खंयची गोश्ट चड कमी जावंक जायना. कळ्ळें? सो म्हाका तरी दिसतलें हांव सिन्सियरली काम केलां. हांव जो डेव्हलपमेंट 5 वर्सांनी करतलो, जे जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज करतले, हे पळोवन म्हाका फुडले लोक सपोर्ट करतले ही म्हाका तरी इच्छा आसा. लास्ट 5 वर्सां तरी आमी पळयलां, म्हज्या धाकट्या भावान जिल्हा परिशद फर्स्ट टायम निवडून येयलो. तो फक्त 447 वोट्स, 447 वोट्सान निवडून आयलो. पण लास्ट टायम जेन्ना आमी दुसरो कॅन्डिडेट दवरलो, 2300 मतान लिडान आयला. त्याच लोकांनी घातली मतां. पण भाव कसो आशिल्लो, एक्टीव आशिल्लो, तो रात दीस काम करतालो. लिटरली सगळें त्यांनी लोकां खातीर केल्लें आसा. आनी ताचो फायदो म्हाकाय जालो, म्हज्या राजकारणा खातीर जालो म्हाका. तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर मायनिंगाचो एक मेजर इश्यू आसा. बरोबर. मायनिंगाचेर डिपेंडंट खुबशे लोक आसा. हाचेर तुमचें कितें सोल्युशन आसा? तुमचें कितें सजेशन आसा रादर गव्हर्मेंटाक मायनिंग कशे तरेन जावचें आनी कशे तरेन हो प्रश्न सुटावो जावचो? म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन अरावंड 370 एम्प्लॉईज आसात, जे वेदांता कंपनीचे आसा, जे मायनिंगाचे डिपेंडंट एम्प्लॉय, प्लस इनडायरेक्ट म्हणजे कोणाचे गाडये म्हूण कशे आसात. हांव गव्हर्मेंटाक एकच रिक्वेस्ट करता की जाता तितले बेगीन मायनिंग कॉर्पोरेशन करपाचें. आनी हे जे स्पेशली जे एम्प्लॉईज आसात तांकां आयज खुबश्या जाणांक तुका हाफ सॅलरी आसा. थोडे एम्प्लॉईज हेज ऑप्ट फॉर म्हणजे कंपनीचे न्हय भायरूय हे आसात, कर्नाटकात मायनिंग आसात. थंय जर कंपनी कितें म्हणटा, तुमी जर काम करीत जाल्यार तुमकां फूल सॅलरी. पण काम ते हांगा आमच्या बिचोलेन दिवंक शकना. जे कोण काम करना तांकां 50% सॅलरी. थोड्यांनी ऑप्ट केला, थोडे काम करीन तांकां 50% कंपनी अजूनय सॅलरी दिता. सो मायनिंग कॉर्पोरेशन करून हांकां पयलीं एब्झॉर्ब करपाचें, जे आमचे हे लोक आसात ताका. नाजाल्यार जे थोडे मायनिंग पॉलिसीज चेंज आसा ते फक्त सेंट्रल लेवल चेंज जावंक शकता. पण मायनिंग खंय तरी थोडे रितीन सुरू जावपाक जाय म्हाका अशें दिसता, वीच इज फिट इन द लिगल हे म्हणटात फ्रेमवर्क. बट फ्रेमवर्क. तातूंत दोतोर 2 पर्याय आसात. एक म्हणजे मायनिंग कॉर्पोरेशन स्थापन करचें, वा तांचो परतो लिलाव करचो ओपन मार्केटांत. ओपन मार्केटांत. आनी थोडे तिसरे सजेशन आसा ते म्हणटात, जरी सुप्रीम कोर्टाचें डिसिजन जालें तरी सुद्दां जे लीज धारक आसा तांकांच ती लीज परत दवरची. म्हणजे जाणी मायनिंग केलें न्हय हाजे पयलीं गोंयांत आनी करतात तांकांच ते परते सुरू करून दिवचे, असो एक मतप्रवाह आसा. आनी मायनिंग जे एम्प्लॉईज आसा तांचे कडल्यान असलो मतप्रवाह मेळटा. तुमचें ताजेर ठोस मत कितें, की कितें वीच वूड बी द एक्झॅक्ट आनी बेटर आनी परफेक्ट आनी ऑप्टिमम सोल्युशन? आय फील गव्हर्मेंटांचे मायनिंग कॉर्पोरेशन करपाचें चिंतलां, दॅट वील बी बेटर कन्सिडरींग ऑल द फॅक्ट्स म्हणटात तशें आसात ते. कळ्ळें? कित्याक पळय,
आमी मायनिंगाचेर निग्लेक्टूय करूं शकना. एट द सेम टायम वी कॅनॉट निग्लेक्ट एनवायरमेंट ऑल्सो. दॅट इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टंट म्हणटात तशें आमकां. वी कांट बी जस्ट मायनिंग. सो कॉर्पोरेशन करीत जाल्यार म्हाका दिसता आमचे खुबशे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. बिसायड्स मायनींग तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर टुरिजम डेव्हलपमेंट करपा सारके स्पॉट्स आसात. आसता. तांचेर तुमचे कितें पॉलिसी किंवा तांचेर तुमचो कितें प्लॅन आसा? येस, डेफिनेटली. कित्याक हांव पळयलां आमचो जो डिचोली मतदारसंघ आसा हो एक असो मतदार आसा की महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाच्या बॉर्डर आसा. आज जो बेळगांवच्यान ट्युरिस्ट येता तो बिचोलीन येता म्हटल्यार तो रावना, तो सरळ म्हापशा किंवा कलांगूट वता. तर कितें आसता, बिचोलीन आमचे हॉटेल्स ना, कितें टुरिजम स्पॉट डेवलप केल्ले ना, त्यामुळे तांकां कांय फॅसिलिटी ना. सो थंय आमकां करपाची खुबशी गरज आसा. इनफॅक्ट आमचो बिचोली मतदार असो आसा, आमच्या जवळ मयॅम लेक आसा, नार्वे सप्तकोटेश्वर टेम्पल आसा. आमच्या बिचोलेन अशे कितकेशेच जागा आसा, स्पेशली लामगांव ते हे कपेल आसा बी, अशे खूब स्पॉट आसा. ते आनीक डेवलप जर करीत, बरे हॉटेल्स येत. आनी आतां पयलीं एका टायमाक टुरिजम कशें आशिल्लें, फक्त बीच सायटीक आसलें. आज ते रावंक ना, आज फार्म्स जाल्ले आसात. फार्मां आमच्या आतां कांयच ना म्हटल्यार इंडिविज्युअल प्रायवेट फार्मां पयलीं एकूच आशिल्ले, सांत रावत फार्म. आज 3-4 जाली आनी बिलीव मी सगळीं बरीं चालतात. म्हणजे म्हाका केन्ना केन्ना सॅटर्डे संडे सुद्दां मेळनात. हेचोच अर्थ कितें आसा, जर इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करीत जाल्यार लोक येतले. सो वॉट इज रिक्वायर्ड इज इन्फ्रास्ट्रक्चर बिचोले करपाची गरज आसा. थिंगा 1-2-3 स्पॉटूय आसात. ते जर डेवलप करीत जाल्यार लोक आमचे कडेन रावतले. प्लस आमचे डिचोली शहर एक अशें आसा की ह्या शहरान सगळे कलाकार जावन गेल्ले आसात. चणेकार म्हूण, भांड्याचे वेपारी म्हूण, म्हणजे हँडीक्राफ्ट बी जर आमी एक म्युजियम करीत, इट वील बी अ सॉर्ट ऑफ अट्रॅक्शन जातलें तुमकां. एक खंय तरी जर ओपन स्पेस गावात आनी बॉटनिकल गार्डन करीत. आज सांग्या त्या सायटीक बॉटनिकल गार्डन जाता, बिचोले आमचे कित्याक जावपाक शकना. सो हे जर टुरिजम पॉलिसी करीत जाल्यार दॅर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर टुरिस्ट. आनी गरज आसा जॉब क्रिएट करपाची. आय एम थिंकींग इन जॉब क्रिएशन फॉर. या खंय तरी एक जर बरे हॉटेल जायत, हे जाय जाल्यार थोडे टॅक्सीस लागतले, थोडे तांकां जॉब गावतले. तुमचो मतदारसंघ सोडून एक आमदार म्हणून एक गोंयची तुमचेर एक लागणूक आसा. डेफिनेटली. फुडल्या 5 वर्सां भितर तुमी कशे तरेचें गोंय पळोवंक सोदतात? फुडले 5 वर्सांचे अशें आसा गोंय, एक म्हणटात ती गव्हर्मेंट आमची जी हे आसा ती ट्रान्सपरंट आसपाची. कळ्ळें. वी शूड फोकस मोर ऑन एज्युकेशन सेटअप. आजून एज्युकेशन आमचें कशें बरें वाडटलें. हेल्थ कॅरान टर्शरी हेल्थ कॅर आमी कशें दितलें गोंयकारांक, हाचेर आमची खूब काळजी आसा. खुबशे फॅसिलिटीज आमचे जीएमसीन आसलेले आसा, बट येट लॉट टू डू म्हणटात तशें. आनी गोंयाक जर पयशी तुमी आतांच म्हटलें तशें मायनिंगेचो इनकम आमकां तसो व्हडलो नासतलो. सो वी नीड टू क्रिएट सम इनकम फॉर अवर सेल्फ इन गोवा. टुरिजम एक आमकां एक व्हडलें आसा, कित्याक गोवा हे ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन. आमकां आतां व्हडलें ब्रँडींग करचें ना, तें आसा. ओन्ली वी नीड टू इम्प्रूव दॅट इमेज गोंयची. सो ती इमेज इम्प्रूव करच्या खातीर आमकां हें टुरिजम करचें पडटलें. आनी प्रायवेट कंपनीचा तशें जर पळयशात तुमी लास्ट 10-15 वर्सां व्हडलेशे मेगा इंडस्ट्रीज येवंक ना. हे येवची गरज आसा. आनी सगळ्यान लास्ट बट नॉट द लिस्ट IT सॅक्टर इम्प्रूव करपाक जाय. आज जाला कितें, आमचे भुरगे आज कितलेशेच ITन कामाक आसात, पण उठसूट भुरगे पुणे, बेंगलोर किंवा हैदराबाद आसात, कित्याक तांकां हांगा IT इन्फ्रास्ट्रक्चर असो कांयच ना. सो ह्या जर एक 4-5 गोश्टी जर आमी हे करीत जाल्यार आतांची लेवल आसा ती फुडल्या 5 वर्सांक बरीच वाडटली. आनी दॅट वी कॅन टेक दॅट अहेड म्हणटात तशें. सगळे कडेन एक प्रवाह आयल्लो आनी तो आमकां इलेक्शनांनी पळोवंक मेळ्ळो की गोंयकार विरुद्ध भायले. गोंयचे जे उद्योग आसात, गोंयच्यो ज्यो नोकऱ्यो आसात, ते भायले लोक घेतात. आनी तातूंतल्यान RG सारको एक फोर्स गोंयांत निर्माण जाला. आनी गेल्या इलेक्शनाक तांणी 10% मतां घेतली. ओके. सो दॅट मिन्स ते खंयचे तरी गोंयच्या एका वर्गाचे किंवा खंयचे तरी लोकांचे सेंटिमेंट्स रिप्रेझेंट करता. डेफिनेटली. आनी हो प्रश्न फुडें वाडटलो, कारण लोकसंख्या जी भायल्यान येता किंवा लोक जे भायल्यान येता एम्प्लॉयमेंटा खातीर किंवा उद्योगधंद्या खातीर, तांकां तुमी थांबोवंक शकना. सो तुमकां हो प्रश्न फुडल्या 5 वर्सांक कितलो गंभीर जातलो कसो दिसता? येस, हो प्रश्न डेफिनेटली गंभीर जातलो. कित्याक कशें आसा, गोंय तशें पयलें सो ब्युटिफूल, क्लायमेट वायज बरें आसात. आनी खंयशे भायल्या लोकांक तांचे कडेन इतले बरे क्लायमेट आसा, तांकां दिसता जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आर बेटर इन गोवा. आनी आमच्या गोंयच्या लोकांक कितें जाल्लें आसात, थोडे जे जॉब्स आसात ते आमी तितले प्रिफर करनात तुका, एकदम जे सकयल लेवलचे जॉब असले म्हणून. सो त्यामुळे ते भायले लोक हे वाडतच रावतले आनी हो प्रश्न गंभीर जातलो. पण वॉट आय फील, एकदां गोंयान आमच्या आयले, गोंयान रावले,
काय आमी भायले भितरले असो डिफरन्स करचो न्हू, सगळे आमचेच आसा. आज जर डिचोली मतदार म्हज्याय मतान थोडे भायले लोक आसा, आज हांव म्हणू शकना तांकां भायले म्हणून, ते आमचेच आसात न्ही. पण खंय तरी बॅलन्स क्रिएट करूंक जाय. आय नो तांचे आमच्या गोंयकाराचे इमोशन्स आसतले, ते भायले तांकां कशे दवरचे. पण एकदां तुमी तांकां रावपाक दिलें, नाल्यार आमी अशे रूल तरी करपाक जाय की आमी भायले रावपाक दिवचे. भायल्या कंट्रीनी कशें फॉरेन यू हॅव टू हॅव पासपोर्ट, ते अशें परमिशन घे, अशें करूं शकनात न्ही आमी. थोड्यो गोश्टी अशें करूं शकनात न्ही. एकदां तो हांगा आयलो आनी तो जो भायलो मनीस येता, ही ऑल्सो हेल्प अस टू बिल्ड अवर इकॉनॉमी. तो काय हांगा बेश्टो येना, हें आमी लक्षांत दवरुपाक जाय. तो बेकार रावूंकच शकना, कित्याक ताच्या हांगा घर नासता, काय नासता. इज बिल्डींग अ इकॉनॉमी. तुम्ही आता जो सपोर्ट दिला, तुमकां मंत्रीपदाची बी अपेक्षा आसा? म्हाजो सपोर्ट एकूच दिला. पयल्या दिसाच्यान हांव सगळ्यांक सांगलां की डिचोलीचो विकास जर म्हजो करून दिलो, जी म्हजी स्वप्नां आसात बिचोली बद्दल, जे प्रोजेक्ट आसात बिचोली बद्दल लायन्ड अप, ते करून दिले काय म्हजें सगळें काम जालें. आनी त्या स्वप्नाचेर जर हांव फुडल्या 5 वर्सांक लोकां कडेन गेलो, लोक म्हाका 100% निवडून हाडटले. म्हजें काम जालें आसा. तुमचो जो ध्यास आसा मतदारसंघ तुमचो बरो करपाचो, मतदारसंघान विकास करपाचो आनी तुमच्या मतदारसंघातल्या लोकांचें भलें जावचें, ही तुमची जेन्युइन पोटतिडक आसा. ही पोटतिडक तुमच्या उतरांतल्यान म्हाका जाणवता. पयलेच फावट तुमी आमदार जाल्यात, तुमच्या मुखार खूब व्हडली वाट चलपाची आसा. ही तुमची वाट चलपा खातीर तुमकां आमी गोमंतक टीव्हीच्या वतीन यश आवडयतात. तुमी आमचे मदीं आयले हांगा, आमचे कडेन दिलखुलासपणान उलयले. तुमच्यो मतदारसंघा बद्दलच्यो आनी गोंया बद्दलच्यो ज्यो कल्पना आसात त्यो तुमी हांगा मांडल्यो. हातूंतल्यान आमकांय मदत जाली की तुमच्या सारको एक मनीस समाज कार्यकर्तो म्हणून खंयच्याच पक्षाचें बळगें घेनासतना वा कसलीच पॉलिटिकल लेगसी नासतना वा पयशे वापरिनासतना किंवा मसल पावर वापरिनासतना एक आमदार म्हणून वेंचून आयला. गोंयकारा खातीर ही खोशयेची आनी बरी गजाल. तुमी हांगा आयले ताजे बद्दल तुमकां हांव दिनवास. तुमी खंय सुचू नाकात, पळयत रावात. जायना अशें कांय ना, फकत गोमंतक टीव्हीचेर.